अंकोला तालुक्यातल्या केनी हांगासर जे बंदराच्या कामाची सर्वे आशिल्ले त्या सर्वे दरम्यान काल थंयतल्या स्थानिक लोकांनी तेका विरोध करीत स्ट्रायक केले। त्याचबरोबर आयज वडनावूर तालुक्यातल्या कासार कुडी हांगासर ही नवीन बंदर जावपाचें आसा। हे बंदर आसा तेही सागरमाला प्रकल्पा अंतर्गत जावपाचें आसा। मात्र ह्या बंदराचे सर्वेची कामां चालू आसतना थंयसरल्या स्थानिक मच्छीमारांनी ग्रामस्थांनी तेका विरोध केल्लो आसा आणि हे काम आसा ते बंद करपा खातीर तेंच्यांनी त्या कामाच्या ठिकाणी समुद्र किनाऱ्याचेर तेंच्यांनी स्ट्रायक केले आसात। ह्याच्यात हे काम बंद पाडपाचो प्रयत्न स्थानिक लोकांनी केल्लो। मात्र त्याच वेळाचेर पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात झटापटी जावन 2 पोलीस आणि काही आंदोलक आसात ते जखमी जाल्ले आसात। त्याच्यातले काही आंदोलक आसात तांकां पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसात। जोपर्यंत ह्या बंदराचे काम बंद जायना तोपर्यंत आम्ही हे स्ट्राईक करतले असो इशारोही ग्रामस्थांनी दिल्लो आसा। पुरवठा खातीर प्रमोद पोंडे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.